मोगाळ भुरग्यानो, तुमकां समेस्तांक आयताराच्या क्रिस्ती शिक्षणाच्या क्लासीक मोगाचो स्वागत. ह्यो व्हिडिओ तुमी आमच्या मंगळूर DSAच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलाचेर पळयते आसात. जर तर तुमी आमचें चॅनल सबस्क्रायब करूना तर सकयल आसचो सबस्क्रायब बटन दांबा. मोगाळ भुरग्यानो, आज आमी देवाच्या राजांत प्रवेश कोणाक मेळटा, whom will God admit into his kingdom म्हणले विशीं शिकया. आनी ह्या पाठाचो संदेश आसा, सर्गींच्या आनी संवसारी राजांची मौल्यां ती विंगड म्हूण सांगून आमी समजूंक. द वॅल्यूज ऑफ द हेवनली किंगडम आर डिफरंट. आनी उद्देश आसा सेवेचो मनोभाव आमचे थंय रुपीत करूंक. टू सी गॉड इन द हंग्री थर्स्टी. आतां आमची दोतोरनेची क्लास मागण्या मुखांत्र आरंभ करया. हात आमी जोडया, दोळे आमचे धांपया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. प्रितीच्या मोगाळा बापा, तुवें आज आमकां हो दीस फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. आज आमी देवाच्या राजांत प्रवेश कोणाक म्हणले विशीं शिकतना तूं आमकां जागयताय आनी म्हणटाय आमी एकामेका गरजेवंतांक, कश्टतेल्यांक, खाण जेवण नातल्ल्यांक कुमोग करूंक जाय. बापा, आमी सदांच उदार मनाचीं जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भुरग्यानो, आमी चडावत जावन आमकां वळख आसल्ल्यांक, आमच्या इश्टांक जेवणाक आपयता आनी तांच्या गरजांक आमी पावता, तांकां कुमोग करता. पूण वळख नातल्ल्यांक आमी उदार जावचें भोव उणें. तांच्या गरजांत आमी आदार दिवचें भोव उणें. पूण जेजूच्या राजांत मनशा राजावाक अवकाश ना. ताच्या राजाचें चिंतप विंगडच. आमी ल्हान भावां भयणीक आदार दिल्ल्या मापान देव आमकां प्रतिफळ दितलो म्हणलें चिंतप जेजू आमकां आज स्पश्ट करून कळीत करता. तर ही व्हिडिओ आतां आमी पळयवया. In a nation known for its wealth and prosperity, it's hard to believe there are people who don't know where their next meal will come from. But in the US, 1 in 8 people struggles with hunger. South Carolina is the 7th worst state in the nation for food hardship. Households with children are especially vulnerable to hunger, with a food hardship rate almost 1/3 higher than households without children. What are we to do? People are hungry. At Miracle Hill Ministries, we know we won't solve the problem of hunger and homelessness for everyone. But what we can do is offer food and shelter in the name of Jesus, one life at a time. But there's a deeper hunger that goes beyond food for the body. Every day, Miracle Hill cares for more than 650 children and adults in 9 shelters. The hungry gather at our tables. Will you help us feed them?
मोगाळ भुरग्यानो, जेजून मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 11 वळ 20 आनी 8 कितें म्हणटा? येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन ववयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. आमी दया मोग आनी बोगसाणे दिवन हेरांक बरवसो दिवची मनशां जायजे. ते दाळा आमकां सर्गेचें राज फावो जाता मोगाळ भुरग्यानो. तर आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 25 वळ 30 आनी 1 तावन 40 आनी 6. Gospel according to Matthew chapter 25 verses 31 to 46. मनशाभूत सगळ्या देवदूतां सांगता आपले महिमेन येतस आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी समेस्त परजा ताचे मुखार जमो जातल्यो. आनी घोवळी बोकड्यांक बोकऱ्यां तावन वेगळीं करता तशें समेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळीं करतलो. बोकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या धाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्यांक आसलेल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो. संवसाराच्या आरंभात हांव तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव पुरको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ ते भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटाले, केदाळा सुमया आमी तुका भुकेल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें, केदाळा तुका तानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पिवंक दिल्लें, केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसूंक दिल्लें, केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतस हांव तुमकां सांगतां, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, वसा म्हज्या दोळ्या मुखले, शिराप पडिल्ल्यानो देवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना, पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तवळ तेयी ताचे लागीं विचारतले, केदाळा सुमया आमी तुका भुकेल्लो वा तानेल्लो देखुल्लो, परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयल्लो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक ना? आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतस हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हे वेतेले सासणाचे ख्यास्तीक, पूण भाग्यवंत वेतेले सासणाच्या जिविताक. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भुरग्यानो, आतां आमी पळयल्ल्या देवाच्या उतरां मुखांत्र आमकां समजलें आमचे भोंवती आसचीं भुकेल्लीं तानेल्लीं आनी पिडेस्तां तीं आसात नादिसत्या देवाचीं प्रतिरुपां. जर आमी तांकां आदार दितां तवळ आमी जेजूकच आदार दितां म्हणलें जेजून आमकां आज स्पश्ट समजयलें. वय गिने वय न्हय, खंडीत जावं. भुरग्यानो, सर्गेच्या राजांत आमकां प्रवेश मेळोवंक आमी केवल बुद्धवंत ग्रेस्त आनी कारबारी जायजे म्हणून ना. जर गरजेवंतांतय आमी उदार दयाळ आनी मोगाळ जातां तवळ आमी सर्गेच्या राजांत वर्ती जातां.
जर आमी हेरांत हांवन आमकां कितें फायदो म्हूण लेख घालता थवळ सर्गींच्या राजांत आमी प्रवेश जावची ना. निस्वार्थी सेवेचे नावी आमी स्वंत फायदो आशेनासतना सादी आनी बोळी जावन सर्गींच्या राजांत प्रवेश जावंक आमी सदांच वावुरचे आनी सर्गींच्या राजांत आमी परजळचे म्हणचे जेजूची खुशी. मार्टीन टुवर्स ताचें स्मरण आमी नोव्हेंबराच्या 11 तारखेक करता. तो एक शिपाय आसलो आनी ताचे लागीं एकलो भिकारी आयलो. भिकाऱ्याक दिवंक मार्टिना लागीं कितेंच नातलें, पूण तो भिकारी हिवान आंकुडतलो पळयवन आपले थालवारीन मार्टिनान तासोस कुताव ताचें शॉल 2 वांटो केलो आनी 1 वांटो त्या भिकाऱ्याक दिलो. राती स्वप्नांत त्या भिकाऱ्याक दिल्लो अर्दो कुताव घालन आसलो जेजू मार्टिनाक दिश्टेक पडटा. जेजू सर्गार आसा तें खरें, तशेंच तो भुकेल्ल्या, तानेल्ल्या आनी पिडेस्तां आनी गरजेवंतांच्या रुपार आमचे मदेंय आसा. जर आमी आमच्या पेल्या थंय बरें मोन आनी उदार काळीज दाखयता तवळ आमी देवाचें खरें भजन करता. भुरग्यांनो, जर देवाच्या राजांत प्रवेश मेळाजे तर ताच्या भुरग्यांची विशेष जावन दुबळ्या धाकट्यांचेर आमी दया दाखोवंक जाय. देखून आमच्या भावा भयणींच्या मोगा सेवेंत आमी क्रिस्ताक भेटया आनी सर्गीचें इनाम जोडया. तर मोगाळ भुरग्यांनो, ह्या हफ्त्याक तुमकां थोड्यो चटवटिको. पयली चटवटीक आमची सोबाय तोंडार न्ही, बगार आमी करच्या हर एका बोरया कामांत, हर एका एक्शनांत आसा म्हणलें आमी ह्या व्हिडिओ मुखांतर पळोवया आनी तुमी तशेंच करूंक प्रयत्न करा. जीव, जीव, आज स्कूल का पहला दिन था, कैसा रहा? स्कूल में मेरा कोई फ्रेंड नहीं मिलना चाहता क्योंकि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ ना, और मैं ऐसे दिखती हूँ. जीव, अगर ब्यूटी ढूंढनी है तो ब्यूटी का सही एड्रेस भी तो पता करना पड़ेगा. सही एड्रेस? अब जैसे गार्ड अंकल हैं, सोसाइटी में जितने भी डॉग्स हैं उनके अपना खाना शेयर करते हैं, राइट? तो क्या मैं खाना शेयर करूँ? पापा को देखो, पापा क्या करते हैं, सोसाइटी में जितने भी बड़े अंकल आंटीज हैं उन सब के यहाँ ग्रोसरीज लेकर जाते हैं. तो क्या मैं ग्रोसरीज लेके आऊँ? ब्यूटी का एड्रेस वहाँ नहीं, यहाँ है, हमारे अंदर, हमारे हर एक्शन में, हमारे हर अच्छे काम में. खाना खाएं? जी, आपने अभी तक पेंटिंग कंप्लीट नहीं की? सर, वो जो अकेली थी ना, इसलिए उसने हमारे साथ प्रोजेक्ट कर लिया.
ब्यूटीफुल दिखना नहीं, करना होता है, छोटी छोटी गुडनेस के साथ. दुसरी ॲक्टिव्हिटी तुमच्या टेक्स्ट बुकांत ए आणि बी सेक्शनांत आसची सावलां आनी ताका सारकी जाप तुमच्या नोटबुकार बरया. तिसरी चटवटीक हें बायबलाचें वाक्य वाचून तें तूं नियाळ. माते वासोवांजेल अध्याय 25 वळ 40. सतत हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. Gospel according to Matthew chapter 25 verse 40. I tell you solemnly, whatever you did to the least of my brethren, you did to me. चवथी चटवटीक हांगा एक पिंतूर दिसता. तशें 2 सर्कल तुमी सोडया आनी ताचे मुखार एक लिस्ट करा. त्या सर्कला भितर बोकरो नांतर बोकडी सोडया आनी कितें बरें काम त्या बोकड्यान या बोकडेन केलां आनी कितें बरें काम करूं ना तें तुमी पट्टी करा. 5वी चटवटीक सर्विंग प्लेट म्हणलें एक क्राफ्ट तुमी करचें. जाय आसच्यो वस्तू पेपर, खातर, गम आनी त्यो पेपराच्यो प्लेटी, एक मार्कर बरोवंक. जें कितें पिंतुरान तुमकां दिसता तशें बरें करून ताका डेकोरेशन करन तातूंत जाय जाल्लें कितें दिसता तशेंच बरया. आनी अकरेची चटवटीक हें गीत तुमी शिका. तर मोगाळ भुरग्यांनो, मागण्या मुखांतर आयची दोतोरनेची क्लास आमी आखेर करया. हात आमचे जोडया, दोळे आमचे धांपया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा जेजू, तुवें आमकां सर्गीच्या आनी संवसारी राजाची मौल्यां विंगड म्हणून कळयल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. जेजू, सेवेचो मनोभाव रुपीत करूंक आमी हर एक दीस आशेवंक आमकां तूं उर्बा दी. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक आमेन.